सांगपाक सोदता मुर्मगांव गोवा लोकांचो एक म्हाज्या बाबतीत मोग आसा. एक तेंचो म्हाका दिसता खंय तरी एक प्रेम जे जेन्ना जेन्ना हांव कसलो प्रोग्राम आमचो आसलो तो बारीक प्रोग्राम सुद्दां आसलो तो लोकांचो सदांच म्हाका साथ मेळ्ळो. आयज रिपब्लीक होस्टिंगाच्या दिसा 76 रिपब्लीक दिसाच्या दिसा निमतान आयज तुमी पळयता व्हड संख्येन लोक हांगा येयलेले आसा. हालींच आमी जो फ्लायओव्हर इनॉग्रेशन केलो तेन्ना तुमी पळयलो हजारांनी लोक थंयसर येयलो. हो सगळो मुर्मगांव गोवाचो लोक जोडून भायर सरलेलो. तशेंच आयज ह्या फ्लॅग होस्टिंगाक लागून सुद्दां आयज इतलो तुमकां हांगा लोक दिसता. हो लोकांचो एक प्रेम जे आयज तेंकां म्हाजेर एक विश्वास आसा. आनी आयज ह्या निमतान 76 रिपब्लिकेच्या निमतान जे आयज आमी हो सेलिब्रेट करपाक शकता तेजी देण जर खरी आसा जाल्यार ते आमचे तेन्नाचे फ्रिडम फायटर जेंच्यांनी आपलो त्याग केलो, बलिदान दिलो, तेज्या लागून आयज आमकां फ्रिडम मेळटा. आनी ह्या फ्रिडमा भितर आयज आमचो भारत देश म्हणटा तो एक डेव्हलप कंट्री जाल्लेली आसा. आनी जो आमचो लिडर आसा देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी आयज तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर आख्खो देशा भितर आमी डेव्हलपमेंट पळोवपाक लागलेले आसा. सतत गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जो यंग एंड डायनामीक असल्या कारणान तो आख्खे गोंयभर जे हिसपान काम करता आनी जी एनर्जी तो घालता की फूल 24 आवर्स म्हाका दिसता तेन्ना लोकांक लागून गोंयच्या लोकांक लागून दिल्लेले आसा. बऱ्या भशेन काम चालू आसता. आनी त्या निमतान मुर्मगांव गोवान जे डेव्हलपमेंट जावंक जाय तेज्या लागून म्हाका सद्या हातभार लायलो आसा. आयज मुर्मगांव गोवान खुबशे प्रोजेक्ट हांवें घेतलेले आसा आनी हे सगळे फुलफील करतलो हांव बिफोर म्हाजो टेन्युअर काबार जावच्या पयलीं. कित्याक आजून पण देवाचे आशिर्वाद 2.5 वर्सां आसा आमचे कडेन. 2.5 वर्सां भितर जे डेव्हलपमेंट ते हॉस्पिटल जावं ते उदकाचो इश्यू जावं हे सगळे लायन अप जाल्लेले आसा. फिशरमॅनाचो इश्यू जावं ते सगळे घेतलेले आसा आनी 100% करून घेतलो. फक्त हे लोकांच्या तपासताचेर हांव करून दाखयतलो. कित्याक जे हिसपान हे लोक जे ठाम प्रमाणे म्हाजे कडसून कांयच अपेक्षा दवरना, काय अपेक्षा नासतना जो प्रेम तेंचो आसा, फक्त तूं फुडें सर म्हणटा आमी तुज्या बरोबर आसा. आनी आयज खरंच म्हाका खूब उमेद जाली कित्याक जे हिसपान इतले व्हड संख्येन लोक येयलेले आसा तांकां खंय तरी पॉजिटिव्ह राग आसा. जेन्ना एक मनीस पॉझिटिव्ह काम करता, एक बरें काम करता जाल्यार नेगेटिव्हनेस उलोवपाक लागून जे ऑपोजिशन आसा ते नेगेटिव्ह उलयतलेच. सो बरें काम करता तेजी तोखणाय केन्ना करपाक ना. ते नेगेटिव्ह उलोवपाक लागून आसता. बट हांव म्हणटा नेगेटिव्ह उलयतना सुद्दां एक कन्स्ट्रक्टीव नेगेटिव्ह उलय. आनी जे काम बरें चल्लां ते कामाचें सुद्दां एप्रिशिएशन जावंक जाय. हे ऑपोजिशनाचें काम आसता. कित्याक आयज हांव एक आर्टिकल वाचतालो. त्या आर्टिकला भितर बरयलेलें आसा की जितली तुजे नेगेटिव्ह थॉट्स तोंडान मायंडान वयता तितले दुयेंसूय तुजे वाडत रावता. जे मनशाच्या मायंडान नेगेटिव्हनेस वयता पळय ताका तितलेच दुयेंस वाडटा. सो तेज्या लागून म्हाजो पयलींसून फोकस आसा की बी पॉझिटिव्ह आनी सदांच हांव पॉझिटिव्ह रावन केन्नाच कोणाचे अगेन्स्ट वचनासतना कोणाचे वायट करनासतना पॉझिटिव्ह घेवन हांव फुडें सरलो. तेज्या लागून हे देवान आनी हे सगळ्या लोकांनी म्हाजेर आशिर्वाद दवरलेलो आसा आनी तेंच्या आशिर्वादान वचत हांव फुडें वयतलो. कित्याक हो लोक म्हणटा तो म्हाजो स्ट्रेंथ. त्यांच्या विश्वासाचेर आयज हांव आसा, त्यांच्या कपासिटीचेर हांव सदांच फुडें वयपाक लागलो आसा. हीच मॅसेज हांव सगळ्यांक दिवपाक सोदता आयच्या 75th रिपब्लीक दिसा. खंय तरी सोशल मिडिया यूज करून कोणाक एक डिमोटिवेट करपाचे प्रयत्न चालू आसा. एनीथिंग ऑन सोशल मिडिया वॉट इज मेसेज फॉर पीपल? पळय सोशल मिडियान हांव तेच सांगता जे पॉझिटिव्ह काम आसता पळय तेजें एप्रिसिएशन जायना. सोशल मिडियाचेर चडशे नेगेटिव्हनेस जाता. आनी आयज कशें जाल्लेलें आसा लोकांक तूं तितलेंय पॉझिटिव्ह काम केलें, एक बरो प्रोग्राम केला तेज्या भितर फोड काडपाचो प्रयत्न चड चलता. आनी जी फोड काडल्या उपरांत ते नेगेटिव्ह करता पळय ते बरें काम ते सायडीक बरें काम फक्त 100 लोक पळयता. बट नेगेटिव्ह न्यूज जाता पळय ते 1000 लोक पळोवपाक लागलेले आसा. सो हे काम आयज सोशल मिडिया केल्लेलें आसा. बट आयज सोशल मिडियान इतलें केल्लें आसा लोकांक जनतेक आनी आमच्या युथाक. कित्याक आयज सोशल मिडियाचेर थोडे पेड सोशल लोक काम करता सोशल मिडियाचेर ते नेगेटिव्हनेस स्प्रेड करपाक लागलेले आसा. फक्त म्हाजो एकूच रिक्वेस्ट आसा सगळे जे सोशल मिडिया जे लोक हँडल करता तांकां इतलोच रिक्वेस्ट आसा पॉझिटिव्हनेस सुद्दां आसा पळय तेजे बाबतीन सुद्दां पब्लिसिटी करची. तेजे बरोबर जो मनीस रॉंग करता तेजे बाबतीनूय जावची. तेजे भितर हांव कांयच दुबाव ना. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमचे मुर्मगांवचे लोक दे नो द रियलिटी आनी ते फोकस आसा त्या प्रमाणे तांकां कितें जालें तांकां म्हाजेर विश्वास आसा. तो म्हाजेर विश्वास आसा, म्हाका तेंचेर विश्वास आसा. आनी ह्या विश्वासाचेर
हांव फुडें वचत रावलेलो आसा. कसलो फरक बी पडटा तुमकां युजली? म्हाका कसलोच फरक तुमी आयज पर्यंत पळयला म्हाका कसलोच फरक पडना. हांव चलते रहो म्हणटा तसो हांव कोणाक फाटी रावना आनी फाटी पळयना आनी नेगेटिव्हनेस हांव पळयना. तुका सांगलें तें नेगेटिव्हनेस शिकपाक लागला जाल्यार हांव स्वता सीक पडटलो. म्हाका खंय तरी बिमारी स्टार्ट जातली. आयज हांव इतलो एक्टीव आसा इतलो फीट आसा कित्याक म्हाजी पॉझिटिव्ह मायंड आसा आनी हांव पॉझिटिव्ह मायंडानूच हांव फुडें वयता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.